आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवाक, सोड पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोड पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, तो थंय जिव्यांनी मेल्यांची मुंजवी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, खातोली पवित्र सुबे, भक्तांचो एकताल, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन पोन सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बुक्षिता, तशी आमची पातकां बुकोस, आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरी कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. नियाळुये आमी सायबणींचे उजवाडाचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर, जेजून जॉर्डनार नदीन स्नान घेतलें आनी सोर्गींच्या बापान पुताक वाकाणलो. आमचे बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बुक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां टायने पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुटपेन बलले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा, उस्तोड्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मेरे देवाचे माये, आम्हा बाप्या खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
हे म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियर आमकां हेमखंडांतले उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्ना समयार जेजून ओचोऱ्यांक करून आपली ओळख दिली. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक पेन बुलोले सुरवेस पो तुजी दायसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पुत येसू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियर आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकोवन दिली. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागिंती मेरे देवाचे माय आम्हा पापया हाजीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागिंती मेरे देवाचे माय आम्हा पापया हाजीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागिंती मेरे देवाचे माय आम्हा पापया हाजीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा अस्तरा मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागिंती मेरे देवाचे माय आम्हा पापया हाजीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू भगिनी मरिये देवाची माय आम पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां हेमखोडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू पोरजोरीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आनी मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरेक प्रेम बोलोले सुरवेस पो तुजे ताय आसा दुसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
महिमा बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूस आमकां न्यूयार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सडकार व्हर अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपली कुडी रक्ताचो पवित्र संस्कार घडून आमचे मोदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सडकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ठाणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगूस आमकां न्यूयार आमकां एमकोडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सडकार व्हर अदीक करून चड गरज आहलेल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी एवेचीं बालकां तुका उलो मारतांव ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुडोन करून माये तुका प्रार्थतांव. आमचेर दयाल शेरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाली आनी मोगाल दुर्लभ आंकवार मरे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. बागेन ती देवाचे माये आमचे खातीर विनोती कोर जें जेजू क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इंतेसामा पोरमोणे आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ठाणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. बागीन ती मेरे देवाचे माय आम पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन.
ani fakitu ritvedevo por Jesus arcolitu ritvedevo por Jesus arcolitu caltiamo canto disa seva keli porceci salo yutrana nicine guru yani kani boli salo yutrana nicine guru yani kani boli. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव तुमकां कृपा दियो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज आमच्या ह्या वेस्पराचे भेटेन आयज मीस जाता आनीक सांजेच्या प्रार्थनान आमी वांटो घेतले आयज आमचे मदें फादर एडन आसा ताका आमचे मदें आनीक एक फावटी येवकार आयची ही भेट मांडावळ करतात सांत आंतोनीची समुदाय जिना पेंटा समुदाय आनी फोंडवे समुदाय ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया तेच बरोबर आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आमच्या गांवां पासत मागुया आनी जण एकलो आमी आमच्या गोराब्यां पासत मागुया तशेंच इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. आमी सगळीं यात्रेकारां कशीं वेगवेगळ्या जाग्यांचेर भोंवडी करता अशें आसतना जायते फावटी तांच्या कायद्याक आनी चालरितींक सहमतीन जियोवंक प्रयत्न करतना आमी एकसूरपण भिरांत आनी असुरक्षीतपण अणभवता ह्या वेळार आमी कोणाचो तरी सांगात मेळटलो म्हूण आशेवन रावता. ही परिस्थिती मनांत धरून आमच्या गवडी बापान आपले गवडीक चिटींत ह्या स्थलांतरीत जालोल्या लोकां सोबे आपलो किरीत हुस्को दाखोवन केला. तांकां सगल्यांक आमी वेंगोवंक आनी एकमत दाखोवंक आमकां एक किरीत उलो मारला. द शॅडो ऑफ द फादर ह्या पुस्तकांतली चिंतनां घेवन पाप साहेब फ्रांसीस जेजूच्या पोसक्या बापायक बागीबोन जुजेक एक ल्हान एक खास नमुनो कसो पात्र कॉर्द हे आपले चिटींत आमच्या समकार दवरता. जुजे भाशेन स्वर्गीच्या बापाची संवसारी सावडी आमी जावंक आनी अशे रितीन ल्हान दुबड्यांक निर्वाशी आनी स्थलांतरीत लोकांची आमी राखण करूंक आमकां एक किरीत उलो मारता. कोरीपुणी क्रिस्तांव उदेशी आमी जेन्ना सगल्यो वस्तू नवे नदरेंतल्यान पळोवंक लागतल्यो तेन्ना बागीवंत फ्रांसीस शावेर आनी जुजे भाशेन आमी दुबड्या आनी पोरक्या सोबे आमचें काडीस मोन मोवाड करून जेवंक पावतल्यो. आयच्या दिसा आमी खास करून देवाक आपलें जिवीत समर्पूण जियेतात. त्या सगल्या वस्तोरेचो उगडास करून ताच्या मिसावा पासत मागुया.
तेच परी आमकां उदार आनी उक्त्या काळजा मोनाची कोर म्हूण आयच्या ह्या नोवेनांत आमी कोतकोत्यान मागुया. आनी ह्या वेळार खेरीत भाशेन ह्या आयच्या कुशलकायेच्या समारंभाक देवाक दिनवासून दिनवाशी मनान आमी ह्या सांजेच्या प्रार्थनांत वांटो घेवया. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणेन पोसतले. सर्वेस्पराच्या सेवकानो वाकानी करात, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करात, आता आनी सदांकार सर्वेस्पराचे नाव उर्चित जावं. उदेंती ताव नस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचे नाव उर्चित जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्परा मोडपा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा, आपले उसुद्रेर तो चडून बसला, उंचान मोडू घालून तो पळयता, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारला. काल्यांक तो दुलींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा, कुरा बराबर ताका जागो दिता, आपले पोरचेच्या कुरा मदें ताका बसयता. वाचडे बायलेक भुरगे बायलाची आवय करून आपल्या घरान दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गवळी दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी कोरे शिकोवणेन पोसतले. हांव म्हज्या शेळयांक चोरयतलो, वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, जीव आसा सोर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. राजकारभाऱ्यांचेर विस्वास दवरूं नाका, वचूंक जेबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका ताकना, प्राण सोडलो म्हूण तो बाबडो दुलींतलो आयलो दुलींत परतून मेळटा. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकुटून गेल्यो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता, तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळे. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो तुमारो भोगतल्या खातीर तो नीत करता. मुखेल्यांक तो मिरास दिता, कोयत्याच्यो सांखळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. सर्वेस्पर गुट्ट्यांचे दोळे उगडटा, बागोवलोल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा.
बऱ्या मनशाची सर्वीस पुरा पुरवाय करता पूण पातयांची पावलां तो घुस्पायता सियोना जो पिंकेचे पिंकेन तुजो देव तो सर्वीस राजवट चलयता सासणाच्या सासणा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आतां सदां सदांकाल आमेन. हांव म्हज्या शेळयांक चरयतलो वाट चुकलोल्यांक नीट मार्गार हाडटलो आनी सांडलोल्यांक सोदून काडटलो. जो आपल्या शेळयां पासत जीव दिता तोच बरो गुणी. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Deva Jesus korestace, Tori deva vor vitor. Jesus morai ta goilina. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Apnak nigur khali korun sakrache rup tare getle unsha volvi zakur zaloi. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Lambi kalto palok salo kursar moro porian legu Jesu lambi kalto salo. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Dekun sorgar taka uklun Soglia nava poros vorte Urnau taka papa dile. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Sorgar pritve lorgan legun Jesu nava soglioros lativi mordan roman gordan. Papa's boy make por God Goran. Papa's boy make por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Papa boy ma boy bo soglio chivo por God Goran. Jesus so me, Jesus so me. Papa's
Jesu Swami. जो आपल्या शेड्या पासो जीव दिता तोच बरो गुणी. प्रार्थुया. बापा, उदेनेच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय. ताच्या वरवीं देशाच्या लोकांक तुज्या पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाऱ्याची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचें ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावा दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं आमच्या सोम्याच्या पुता वरवींचो खरो देव. तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदेवाच्या प्रांतान हें गीत गायतले. किल्ल्या वरी आमी एक शार आसा, आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीग आनी कोट सोरेस्परान बांदल्या. दारवंटे उगडात, प्रमाणीक आनी विस्वासी राष्ट्रांक भितर सरूंक दियात. ताचें मन थीर ते शांतींची येता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सोरेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सोरेस्पर सदांच तोखता तसलें खडो. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोट्टांत रावतल्या ताणें सोकला उडयल्यात. तें कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसंतोन करता. तें मोडून ताचो सत्यानाश करता. ल्हानविकाचे पांयां तोडा दुडबळाची पावलां खाला तें कोट माडवतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोरेस्पराच्या नांवान येता ताका जुय. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुंवराचे विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरूंक हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरें सर्वेस्पराचें दार, फकत भक्तिवंताक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केल्लें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. सर्वेस्पराच्या घरांत तावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora.
सोरेस्पोर वचून तुमकां मेळटा ताका सोदात. तो वचून लागीं आसा ताका उलो करात. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिजनाच्या प्रांतान कोडसरून गेलो आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली. सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कोर. म्हजे दुवेक देंवचार जबोळ पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक चाप दिली ना आनी लागीं येवन शिस्त ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले. तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घरोण्याच्या सांडलोल्या शेड्या सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली. तिणें सांगलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोन्याच्या मेजावेले धोनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटाई खातात. तेन्ना परती पाडून चेचून तिका म्हळें, आगे घोड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घोडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, हाचो विशय गांव घरांतावन पयस आसल्यांक मोगान वेंगोवंक आमचे शिराव. आमचो लोक गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत रावला व दुसरो गांवचो लोक गांव सोडून आमच्या गोंयांत येवन रावला. कित्या खातीर काय? आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांत वतात आमी कशें जियेवचें काय? व ती आमच्या गांवांत येतात, आमच्या गोंयांत येतात, आमी तांकां कशीं लेखची काय? असल्या लोकांक कितें करचें आमची पयस सभा कितें सांगता काय? आमी सगळीं गोंयकारां, पूण आमी गोंयकारांक भारताच्या दुसऱ्या नागरिकांहून आमी वेगळीं काय? आमकां कायदे वेगळे काय? ह्या असल्या प्रश्नाचेर आयज आमी नियाळ करुया. पयले सुवातेर लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतले 19वी वोर 33वी वोळ आनी 34वी वोळ. बरोवपी म्हणटलो, तुमच्या गांवांत परको लोक आसा तांकां दुखोव नाकात. तुमच्या इस्रायलाच्या लोकांक तुमी कोतात तेच परी तांकां करात. तुमचो मोग कोता तसोच तांचो करात. एका काळार तुमी इजिप्टान परदेशी कशे आसल्यात हें मनान दवरात. हांव तुमचो सर्वेस्पोर. ह्यो दोन वळी आमकां जाय तें कितें शिकयतात. पयले सुवातेर तुमच्या गांवांत परको लोक आसा. आतां हो परको लोक आसा, हो परदेशी लोक आसा. कित्या खातीर आसा? लोक आपलो गांव सोडून आमच्या गांवांत वा आमच्या गोंयांत येला. आमी घोडे म्हणटलो आमचो गोंयचो लोक भायर गेला पोटा खातीर. तो लोक घोडे आमच्या गोंयांत येला कित्याक तांच्या देशांत तांच्या गांवांत घोडे सुरक्षाय ना, तांकां घोडे मेकळेपण ना, फावो ते परी तांचो धर्म पाळूंक तांकां मेळना आनी भोव करून घोडे ती पोटाक लागून हांगा आयिल्लीं आसात. ती आयल्यात कित्याक ती दुर्बोड. दुर्बोड म्हणटोच वाचपाक सांगतलो तांकां दुखोव नाकात. ती अशीच दुखांत आसात. दुर्बळकाय ती छियेतात आनी मातशें कितें आपल्याक सुबेज घोडे मेळत म्हूण ती हांगा आयल्यात. ती दुखांत आसात. त्या पासत तांकां अदीक दुखोव नाकात. तुमच्या इस्रायल लोकांक कोतात तशेंच तांकां करात. तुमचो मोग कोता तसोच तांचोय मोग करात. घोडे आमी खंय वचत आमचे गोंयचो कोण आमकां मेळत आमी ताका संबंद बांदूंक, ताचे सोरी संबंद बांदूंक आमकां सोंपें जातलें. ताका मानांत लेगूंक आमकां सोंपें जायत. पूण जेन्ना एकलो भायलो येता, आमचे मदें येता, आमचे मदें जिवंक सोदता, आमी ताका एक विरोधी कसो पळयता. वी सी हिम एज अ थ्रेट. आमची प्रायवसी आसता ताका आमी एक थ्रेट कसो ताका सजमतले आनी त्याच पासत आमी ताका भायर येतले जायते फावटी आमी ताका अपमान करतले, ताका दुखयतले. आनी हें करिना जावंक आमकां लोकशास्त्राच्या पुस्तकान देव फरमायता. आमचे घोडे एक भारत देश आसा. ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. हें आमी इस्कॉलान म्हणटाले ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. पूण हे एकाच देशाचे जायते राज्य जाल्ले आसात. कित्या खातीर?
कित्याक जे कायदे आसात मांडणी आसा ते बरे भाशेन पाडचे खातीर लॉ एंड ऑर्डर आसा बरे भाशेन सांबाळचे खातीर त्याच पासत हे दोशी वाठार केल्लो आसा पूण आमी सगळीं एक सगळ्यांनी आमी भारतीय हांव गोंयकार हांव महाराष्ट्रान हांव कन्नडा हें म्हणचे पयलीं हांव एक भारतीय अशें आमी म्हणूंक जाय कित्याक आमी सगळीं एक जावन आसात फुडें तांकां देव उगडास करतलो की एका काळार तुमी इजिप्टान परदेशी आसल्यात फकत परदेशीच आसूंक ना तुमी तांचे गुलाम आसल्यात आनी गुलाम म्हणटच जायती अडचण थंय तुमी सोंसलोली जायतें दूख तांच्या हातांतल्यान तुमी सोंसलोलें आतां हो लोक तुमचे मदें परदेशी आसात तुमी दूख अणभवलां तेंच दूख आतां तुमी तांकां दितात कित्याक तुमी शिकूंक नात तुमी तें दूख अणभवलोलें तेंच तांकां दूख दितलीं तीं तुमचेच भाशेन उपरांत दुखीन वाडटलीं त्याच पासत तांकां दूख दिनाकात उगडास करात तुमी जेन्ना इजिप्टान परदेशी आसलीं गुलामांत आसलीं आनी शेवटाक म्हणटलो हांव तुमचो सर्वेस्पर म्हणजे तुमकां सांगता तो सादो मनीस न्हय म्हूण लोकशास्त्राचो बरोवपी न्हय हांव देव तुमकां हें सांगता आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारुया जेजू वेताना एकली बायल कानोनीत बायल जेजूक उलो मारता आपल्याक आदार दिवंक जेजू तिका जाप करिना कांयच म्हणना पयलो सुवातेर तिका अपमान कसो जेजू तिका आयकोचना उपरांत शिसूच येवन ताका म्हणटले जेजू लागीं विनंती करतले मातशें तिचें आयक तिका धाड तरी पूण जेजू म्हणटलो म्हाका फकत इस्रायलाच्या गोरण्या सरशी धाडात तांचें म्हाका पळोवंक ना हो दुसरो अपमान कसो तिका घडये भोगत आनी तिसरे सुवातेर जेजू तिका म्हणटलो आपल्या भुरग्याचें काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप हें सारकें न्हय हो तिसरो अपमान घडये ती आपणाक घेवंक शकताली पूण हें अपमान ती घेयना आतां आमी जेजून तिका अपमान केलो हाचेर पयलो प्रश्न घालुया पयलीं जेजू तिका म्हणटलो म्हाका फकत इस्रायलाच्या गोरण्या खातीर धाडला जेजू मानिनासलो की आपूण फकत इस्रायलाच्या घरांत येयला म्हणून पूण जो इस्रायल लोक आसलो तो मानतालो की सोडवणार येतलो फकत आमच्या पासत आनी न्हय त्या लोकां पासत तो फकत आमच्या पासत येला आनी त्या वेळार तो मनाचे मनीस आसले तांचे लक्ष आतां ओडून घेवंक जेजू आतां खेरीतपणी हें म्हणटलो म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्या खातीर धाडला आनी तेन्ना घोडे तें आसून ते बायले घोडे हांसले आसतले पळोवंक जेजू आनी कितें करता तो शेकी दुसरे फावटी जेजू म्हणटलो आपल्या भुरग्यांचे काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप म्हणजे इस्रायलाचे काडून आतां तुमकां भायर आयल्यात कानोनीत आसली सामारी आसली तांकां इस्रायल लोक भायर आयताले आनी तांकां सुणी कशी लेखताले तांच्या तोंडार ती मारताले तुमी सुणी म्हणून आनी जेन्ना जेजून तिका म्हळ्यार ते बायलेक अपमान जावंक ना कित्याक तांकां ते सुवयर पडलेले की इस्रायली सदां तांकां सुणी म्हणटाली आनी त्याच पासत जेजू तिका सुणी म्हणूंक सोदिना पूण तेरू पासून ते आसले तांचे लक्ष आतां ओडूंक सोदता पळयात हांव आतां कितें करचो आसा तो आनी शेकी ते बायलेचो भावात पळोवन ती म्हणटली ती बायलेचो जबाब जातलो वय तूं तांचे खातीर आयला पूण आमकांय तुवें कितें ना कितें करूंक जाता तेंच मातशें उपकार करून दाखय आनी जेजू प्रसन्न जावन तिका तिचें मागणें आयकता आनी सगल्यांक देख दिता दाखोवंक न्हयच फकत आपूण इस्रायलांक पूण तांकां तुमी भायर येतात तांकांय आपूण वेंगोवंक आयला प्रिच्या भयणी भावनो आमची पवित्र सभा आमी म्हणटा कातोलीक पवित्र सभा आय एम अ रोमन कॅथलीक ह्या उतराचो अर्थ कितें काय डिक्शनरीक सोदून गेल्यार कॅथलीक ह्या उतराचो अर्थ आसतलो युनिवर्सल सगल्यांक एकठावपी सगल्यांक वेंगोवपी कोणाक भायर नासतना सगल्यांक एक मनान एक मोतीन वेंगोवपी जर तरी आमची पवित्र सभा आमकां सांगता सगल्यांक एक मनान एक मोतीन आमी वेंगोवंक जाय जाल्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक भायर येता काय भोव करून जी कोण आपल्या गांवघरांत रावन पयस आसात तांकां आज खेरीतपणी दूख भोगता आमच्या गोंयांत नदर मारल्यार जायती जाणां बोवाळ मारतात उजो तांकां धाडावया त्या घोडी हांगा कसले ना कसले कोश्टांक लागून कसल्या त्रासाक लागून आपल्या पोटाक लागून हांगा कितें तरी मेळत मेळल्यात आनी आयज आमचे गोंयकार फुल्ल्यात तांकां भायर धाडावंक जर तांकां भायर धाडोवचें तुमी कित्याक भायर वचून आसात तुमी गोंयांत येवन कित्याक काम करिनात तुमी म्हणटले आमी पोटा खातीर थंय गेल्यात तुमी पोटा खातीर गेल्यात तोवूय लोक हांगा पोटा खातीर आयिल्लो आसा तांकां धाडावची गरज ना आनीक बोवाळ मारून म्हणटले ते आमचे जमीन खावंक आयल्यात आमची जमीन व्हरोंक आयल्यात आमकां ह्या जमनी वयले ते भायर घालतले ते कशे भायर घालतले तांच्याच लागीं पयले सुवातेर पयसो ना नाडबुद्यो देखून करून जमीन घेतलो जाल्यार पयशे आसूंक जाय तांचे लागीं घोडये पयशे ना दुर्बळ लोक तो दुर्बळ पयशे ना कशे आमचे जमीन घेतले कशे आमकां ह्या जमनी वयले ते धाडायतले ते आमचे पुर्तुगेज पासपोर्ट करून दितले तांच्या कडेन तेवूय घडचें ना आनी आमी न्हय ते तांकांच साद्या लोकांक सोदयतात जे लेबर क्लास आमी म्हणटात दिसवळो जोडटात तांकां सोदयतात दुसरे आसात जे पयशेकार आसात येवन आमची जमीन घेतात तांकां कोण कांयच म्हणना तांचे लागीं कोण कांयच उलोवंक वचना कित्याक त्या वेळार तांचो उजो पालवता
पृथ्वीच्या भयणी भावनो आमी तांकांय बोटां दाखयतली ते येवन आमची जमीन घेतात म्हणटा आमी कोणा लागच्यान घेतात आमच्याच लागच्यान घेतात न्हय आमी गोंयकारां तांकां विकून आमच्यो जमीन तांकांच दिताय न्हय पयशे घेवन आमच्यो जमीन आमी तांच्या आधीन केल्ल्यो आसात म्हणून ना थोडे जाण आसात मुणकार कशे रावतात आनी जमनीचेर कब्जो करून आसात खरे पूण जायते जाणां आसात पयशांनी गेल्यात पयशांनी आमची जमीन घेतली आनी आमीच गोंयकारांनी तांकां विकून दिल्ली आसा जायते जाणां आसात आपली जमीन अशीच सोडून परदेसांत जातात तांचेर मागीर तांणी कब्जो केला कोण बरी पंचायतीन वा सरकारी कचेऱ्यांनी वचोन ताणें पयशांनी ती घेतलेली आसा आनी थंय तांकां फोडिंगपणान कोण दिता काय आमचेच गोंयकार थंय सरकारी कचेरीन बसलेले आसात न्हय तेच दितात न्हय वयले आमी तांकां बोटां दाखयतात की ती आमची जमीन वतात आमची जमीन खातात आमची जमीन आमी सांबाळची आसली आमीच तांकां विकली वयल्यान आमीच बोवाळ मारता ती आमची जमीन खाता तुमकां खबर आसा जाल्यार ओल्ड गोवा सेंट कॅजिटन चर्च आसा थंय इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन जावंक ती पयली जमीन आसली ती एका गोंयकारान फोटिंगपणान आपणें घेतली आनी फोटिंगपणान आपल्या नांवार करून उपरांत ती आनी कोणाक भायल्यांक विकली तांकां भायल्यांक विकून आमचोच गोंयकार आसलो न्हय त्या पासत तांकां बोटां दाखोवचे पयलीं आमी पळोवया ह्या असल्या साद्या लोकांक भायर रावचे पयलीं तांकां अपमान करचे पयलीं आमी चिंतुया की आमची पवित्र सभा बकरून जेजू आमकां उलो करता की तांकां गांवघरांतल्यान पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान आमी भेंगोवंक प्रितीच्या भयणी भावानो कातोलीक पवित्र सभा सगल्यांक एकठावपाची पवित्र सभा तो लोक येला सादो आपलें पोट भरूंक येला तांकां अपमान करची गरज ना आमकां घोडे आमचो क्रिस्ती धर्म शिकयतलो ताणेल्यांक पिवंक दिवचें भुकेल्यांक खावंक दिवचें परदेशांक बिराड दिवचें तुमची भाटां बेसां तुमची घरां दी म्हणूंक नात घोडे तांकां फावो त्या वेळार जाता तितलो आदार करून घोडे तांकां केन्ना मातसो तांच्यान घोटा तेन्ना पर्यंत तांकां इल्लोसो एक सावळी तांच्या माथ्यार घालूंक दिवची तांच्या ताटान एक पांव तरी दवरचो हें आमकां आमचो क्रिस्ती धर्म पवित्र सभा शिकयता आनी न्हय आमचें सगळें विकून तांच्या ताब्यांत करून त्याच पासत आज खेरीत आमकां उलो आसात गांवघरांत ती दुसरी आमच्या गांवांत आसात ती पयस आसात आमी तांकां अदीक मोगान लेगून कित्याक जायते दुकान तांचो कुटूंब आसा त्याच दुका खातीर कितें तरी जोडूंक कितें तरी मेळटली म्हूण ती हांगा आयलोली आसात तर आमी आमच्या पवित्र सभे शिकोवणे प्रमाणे तांकां वेंगयतली जाल्यार कितें करूंक जाय पयले सुवातेर तांकां आमचेच परी आमी लेखूंक जाय म्हाका मान आसा तसो ताका मान आसा हांव मनीस तसो तो मनीस कितें देवान सगल्यांक आमकां आपल्या उपकाराचेर रचल्यात म्हाका एका उपकाराचो ताका एका उपकाराचो रचूंक ना सगळीं मनशां एका उपकाराची देवाच्या उपकाराची आनी जो म्हाका मान आसा तो ताका मान आसा हें हांवें सोजमूंक जाय दुसरे सुवातेर हो गैर समाजाचो उजो आसा तो आतां पालोवंक जाय जेजू आयलो उजो घेवन आपल्या मोगाचो तो उजो आमी सगळ्याक शिंपडावचो आसलो पूण आमी घेयला हो गैर समाजाचो उजो जो आमच्या लोकांचो भोव करून तरणाट्याची मनां कुसयता उजो तांकां भायर घालुया हें आमकां सांगता पूण जोरी तरी ताणेर आमचे केस घाली आमी प्रेजावान पळोवंक शकतात कित्या खातीर तर ताणें आमचेर केस घाली ती सारकी आसतली कित्या खातीर कित्याक आमचो भारताचो संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 आमकां सांगता की खंयच्याय भारतीयान भारताच्या खंयच्याय गांवांत वचून आपलो राबितो करूंक येता थंय वावर करूंक येता ते मागीर कशे भाशेन जमीन घेवची घर बांदचे लिगल प्रोसेस आसात पूण ताणें खंय वचोन काम करूंक येता खंय वचोंक रावंक येता हें भारताचें संविधान सांगता हें कायदो सांगता आनी जरी आमी त्या कायद्या आड वेता जाल्यार आमकां प्रेजावान आमी पळोवंक शकता त्या पासून चतूर रावात जायते येतले म्हणून मनान आमकां आमच्या मदें दुस्पट घालूंक ब्रिटिशांची पॉलिसी आसली डिवायड एंड रूल ताणें ती केली तांकां फायद्याक पडली फाटली 2 एलिसवांक सरकाराक ती फायद्याची पडली आनी आतां हे आयल्यात कोणाक फायद्याची पडटली तें तुमी पळयात आमकां सांगतले गोंयकार काम करूंक सोदतात गोंयकारांक गोंयांत काम मेळना आमचे गोंयकार त्या पासत भायर गेल्यात म्हणून जितले येतले तितले पत्ते धाडटले सांगलोले तांच्यान जावंक ना कोविडान तांकां पत्ते धाडले आनी तेन्ना पत्ते धाडले तेन्ना जुवारीचो पूल करचो आसलो तेन्ना उलो मारलो आतां आपय गोंयकारांक तेन्ना जो कोण बॉब मारतालो पत्ते धाडटलो तोच म्हणूंक लागलो आमी कित्याक करतले तें आमचें काम न्हय हांव फोटी मारिना फेसबुकार व्हिडिओ आसात तुमीच पळयचे त्या पासत प्रितीच्या भयणी भावानो हो गैर समाजाचो उजो आसा तो आमी पालोवंक जाय आनी आमची तीच आमची भाव भयणां कशी आमी तांकां भेंगोवंक जाय नाजाल्यार आमचो जो प्लेज आमी इस्लान घेतालो ऑल इंडियन्स माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो उपरांत बदलचो पडटलो त्या दिसांनी पावस खंयच्याय वेळार पडोंक लागला घोडे देवाकूय हो गैर समाजाचो उजो पालोवंक जाय त्याच खातीर घोडे पावस पडटा जायत कोणाक खबर आसा त्याच पासत हो गैर समाजाचो उजो पालोवंक आमी वावरुया चतूर रावुया आनी शेकी प्रितीच्या भयणी भावानो आमची जमीन आमी राखुया भायले परदेशी येवन आमच्या कोस्टल एरियाज आसात थंय जमीन घेवन आसात घरां घेवन आसात
तांकां कोण कांयच म्हणना. कित्या खातीर? कित्याक तांच्या लागीं पयसो आसा, जाय ते पयशे मेळटात. ह्या साद्या लोकां खातीर पयशे नात. त्या पासत मोव मेळटा थंयच कोणपाचें, तांकां दुखोवपाचें. आमची जमीन गळे आमी सांबाळली, आमची जमीन आमी विकिनात जाल्यार आमची जमीन कोणूच घेवचो ना. त्या पासत आमची जमीन आमी घेवया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची फाल्यां परब आमी समोरमताले. जेन्ना जेजूचो परगटणार कसो तो आयलो, ताणें म्हणूंक जातालो हां तो कन्नडा ताका भायर मारुया, तो महाराष्ट्रान ताका भायर मारुया, फकत गोंयांतूच हांव कोत्तलो. गोंयचो साहेब म्हणटात न्हू, हांव गोंयांतूच रावतलो. अशें ताचें चिंतप जावंक ना. सगल्यांक ताणें मोगान मेंगयली. जेजूचो मोग ताणें सगल्यांक दिलो आनी हेंच करूंक आयज तुका आनी म्हाका आमकां जण एकल्याक उलो आसा. सो ताचेच मदतीन गांवघरांतान पयस आसलेल्यांक मोगान मेंगोवंक, तांकां फावो तो मान दिवंक, ओदीक मोग तांच्याशी आमी दाखोवंक ह्या मिसा बेटेन आमकां करपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची कांय मागणी बाबा मुखार दवरुया. भाग्योन सुसेक आपल्या आत्मत्यागान न्हय पूण आत्मदेन्यान कुशालकाय फावो जाली. निराशीपण न्हय पूण सदांकाल तोखतलो विस्वास ताच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळटा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आनी जुजे भाशेन आमी आमची शक्ती आनी देवान फावो केलेली देणी ताच्याच मोयपाशी आनी मोगाल जिवीत आपणावून जिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दोरेका संवसारीक कुटुंबा भाशेन पवित्र कुटुंबाकूय तरेकवार प्रस्नांक मुणके दुयदोयवाक आनी बुकेक फुडो करचो पडलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेराची आनी जुजेची देख घेवन आमी निर्वाशा सवें मोवाल आनी समजीक जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. साबार लोक आपलो गांव घर सोडून आपल्या कुटुंबाच्या उदार पोसणाक करूंक गोंयांत स्थलांतरीत जाल्यात. साबार जाणां कश्टावतात आनी तरेकवार आव्हानाक फुडो करून जियेतात. देखीक तांकां रावपाक ठिकाण ना, जेवण खाण मेळना आदी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आनी जुजे हांच्या जिविताची देख आपणावून गरजेक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणांक आमी घडटा ते रितीन आदार सहकार दिवंक बापा लागीं कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वाटसुऱ्यांक घर दार नासलेल्यांक वेंगोवन आमच्यो समुदायो मोगाच्या संबंदान घोट बांदून हाडूंक पाप साहेब फ्रांसीस आनी आमचो गवली बाप आमकां एक खेरीत उलो मारता. देवाक आपलें जिवीत समर्पून आपलो वेल, शक्ती आनी आसा ते सगळे असल्याच लोकांची सेवा करूंक आनी तांच्या प्रस्नांनी वांटेली जावंक वावरूंक जायतो तोकोस घेतात. देवाचो आशिर्वाद तांचेर सदांकाल आसूंक मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. एक संस्था कशी आमच्या जिविताचेर नियाल करून एकामेकाच्या हुस्क्या कोतीन जिवंक पावयतली वाट आमी विचून काडूंक आमकां खेरीत आपोवणें आसा. अशे रितीन आमी मनीस होक राखूंक आनी सगळे सृश्टी सवें माया दाखोवन जिवंक भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी जुजे हांची प्रेरणा घेवन ताकतिकेन वावरूंक देवाचो आदार आमकां फावो जावंक मागुया. दोयाल बापा,
गोंया बाबा आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. हो सुर्गीचे बापा, ही आमच्या भयणीन आमच्या नांवान केल्ली ही मागणी दोळालपणी आयकून घे आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवा उठोन आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले विठोलेचो बाबा तुजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सोर मनशांच्या थारोका आम्हा मनशां बसत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा उरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक चलमाक हाडूंक भागिवंत फ्रांसीस माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात दायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाचे देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा तुज्या भक्ताच्या मानाक हाचो दीस समोरताना तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान जोडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraco sorvespor tu. Surgani sosar bola tuja vojbova, utsorni tuka zoj zoj. Sorvesporace navieta taka zoj, utsorni tuka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
गायनांतल्यान बावताचो गूट आमी परगटुया. तुझ्या कुसानी पुरून जीवनपणा उरली तुवें आमकां सोडली सोया संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा चेदूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोग शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर शिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती भाग्यन दोर्म दुतां भाग्यन फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटदी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाराच्या जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आगातांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्याचे जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. म्हजे भितर अशें म्हाका फावना पूण तुजे कास्त्रान म्हाका भलायकी मेवतली. मी कुम्याव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्यांक हांव सुगोट जालो. Mosot mosor vesporak baganda Mochatar gadeva sove murgoda Mosot mosor vesporak baganda Mochatar gadeva sove murgoda Tarela vitsa konice vishrali Sumluvin kamakawaki mortolyo Surmonishan makakeli mochapa Povidoci soda oči tačena Musot mosor vesvora vakanta Mochatar kadeva sove urgota Mosot mosor vesporak vakanta Mochatar kadeva sove urgota Apli bhakti kortonya tai amsodev Pinki kaputoya rakho Aplo borishado baru Gordotonia taunada Mosot mosor vespora vakanta Mochatar kadeva sove urgota Mosot mosor vespora vakanta Mochatar kadeva sove urgota Putvidaram sodra voile shutida Landika toere mongan volkata Bukelolyam taros korta denyani Resnam salyar kali gorun portida Mosot mosor vesporak vakanta
Mokshatarka deva sove urgota. Onsot mosorve svora vakanta. Mokshatarka deva sove urgota. Ugnas torum napnia doyal mogaso. Israel zakra vargita. Abraham kanitacha duputa. Dile utor visvashitev samalta. Mosot mosor vespora vakanta. Mokshatarka deva sove urgota. Mosot mosor vespora vakanta. Mokshatarka deva sove urgota. सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर सगल्या गांव सोगोट जालो. प्रितीच्या बापा बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उचो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमची काळजांनी पेटय. ताचे असले उर्बेवून दोर परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मानून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायल्ल्या तें इनाम चोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अशी बसूया. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचे परबेचो दीस. आयज आमचें वेस्प्र जालां. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्या सांत आंतोनीची समुदाय, जिना, तशेंच पेंटा आनी फोंडवे समुदाय तांकां आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास फादर एडन फेर्नांडीस तो पातकूर कुट्टाडेचो कालच्या दिसाक आनी आयच्या दिसाक आमचे मदें मिसाची भेट भेटून आमकां देवाचें उतर ताणें बरे भाशेन परगट केलां. त्या पासत ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद मागता. फाल्यां आमची परब सतरायदोरची परबेची 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस जातलें 6 वाजता, दुसरें मीस जातलें 7:15 वाजता आनी परबेचें दोबाचीक मीस जातलें 8:45 वाजता. फाल्यां फकत 8:45 वाजता परबेचें मीस आसा तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. उरलेलीं दोनूय मिसां लायव्ह स्ट्रीम जावची नात. हाची सतरायदोरची फकत परबेचें मीस जें आसा 8:45 वाजता तें मीस लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक परबेच्या निमतान आमी जें पारकोण्याचें कॉम्पिटिशन सुरू केल्लें, पारकोणी कितें तें सांग, हाचो निकाळूय फाल्यां आमी जाहीर करतले मिसा उपरांत. परबेच्या निमतान फाल्यां पुरसांव आसचें ना हाची चोत्रायदोरची. आमी ह्या सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळया. पयल्या मिसाक तशें दुसऱ्या मिसाक सगळीं मांडावळीन आमी येवया. आमचे वॉलंटियर्स आमकां जे भाशेन दाखयतले ते भाशेन आमी मांडावळ सांबाळुया. तशेंच परबेच्याय मिसाक उगडास दवरुया. आमचे भोंवतणी जें कितें चल्लेलें आसा, ह्या दिसांनी जायत्यो केसीस वाडपाक लागलेल्यो आसात, पूण घडये आमी भिवपाची घडये गरज ना, पूण चोत्राय दवरपाची गरज आसा. सगल्यांनी जाता ते भाशेन एकामेकाची आनी आपली काळजी घेवची. बो करून जेन्ना आमी दुसऱ्या बराबर मिसळ जाता, आतां फाल्यां आमची परब म्हणटच ह्या परबेच्या दिसाक बो करून सगल्यांनी बरे भाशेन काळजी घेवची. तुमचें मास्क घालचें, सॅनिटायज करचें, डिस्टन्स दवरपाक जाय तें दवरचें आनी हेर सगल्यो जे प्रोटोकॉल्स आसात ते आमी बरे भाशेन सांबाळया आनी बरे भाशेन आमी ही परब मनोवया. सगळीं उबी रावया. सुरेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पदादेव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. वचून यात गांवघरांत पयस आसलेल्यांक अदीक मोगान वेंगोवंक त्याच क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार.
Orakula Radis amcias mogat Rastelia Besaugat saiba Kesar goicha Sambalun sodakat Kopan tuja Besaugat saiba Kesar goicha Sambalun sodakat Kopan tuja Beporva korun Sonsarachi Devachi tove Keli takri Ami somes magdam Mozo tuji Kordai kur milagri Milagri Ami somes magdam Mozo tuji Kur